म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी फ्रांसीस दी आसीस हाचें फेस्त संभ्रमता म्हणून आयकलां. ताचो जल्म 1181 वर्सा जालो आनी तो मेलो 1226 वर्सां. आनी ताका सांत केलो 2 वर्सांनीच. 1228 वर्सां ताका सांत केलो. पाप साहेबांनी कितें सांगलें जाणें, तो एकलोच जेजू सारको एकदम रिकामो जालो. जेजू देव आसलेलो पूण सगळें देवपण ताणें रिकामें करून आमचो गुलाम जावन तो आमचो चाकर जालो. हें ताका एकदम दिसलें, समजलें आनी ते भाशेन तो जिवंक लागलो. कशें घडलें जाणें, तो श्रीमंताचो भुरगो आसलेलो, एकलोच. बापूय पिएत्रो दी बेर्नादोने आनी आवय पिका, ती फ्रेंच आसलेली पूण तिका जोवाना म्हणटाले. पाय ताच्या जल्माक नासलो म्हणटच तिणें ताका जोवानी म्हणून नांव दिलें. पाय आयल्या उपरांत तो म्हणलो ना, ताचें नांव फ्रांचेस्को जातलें. हो फ्रांचेस्को एकदम खूब मजा मारतालो आनी तेन्नाच्या काळार एक गांव दुसऱ्या गांवा बरोबर झूज करतालो. हे आसिसीचे पळय भुरगे आसलेले ते पेरुजिया म्हणटा पळय तांचे कडेन झूज करूंक लागले. तांकां सगळ्या जाणांक धरले आनी भोंडकुणींत घाली. 1 वर्स भोंडकुणींत आसलेलो तो. भोंडकुणींतलो भायर सरल्या उपरांत ताका कितें तरी जालें आनी तो सीक पडलो. सीक पडल्या उपरांत ताच्या मनांत अशें जालें की ना, म्हाका आतां झुजूंक जाय, हांव एक नायट जातलो. आनी हो निर्णय घेवन तो भायर सरलो. पूण भायर वेतना ताका एक सपन दर्शन घडलें आनी देवान ताका सांगलें, तूं असल्या कामाक वचूं नाकाय. आनी ते मेरेन सान ताणें कितें केलें, आपलें जिवीत दुसऱ्या राज्या पासत न्हय पूण स्वर्गाच्या राज्या पासत आपूण सर्गीच्या राज्या पासत हांव म्हजें जिवीत वारयतलो म्हणून ताणें सगळें सोडलें. आनी एक नवो नायट जेजूचो जालो. आनी त्या वेळार ताच्या मनांत अशें आयलें की ताचो जावंक जाय जाल्यार गरिबांची आनी सेवा करूंक जाय. ताचो पाय भायर गेल्लो तेन्ना ताणें सगळें पळय व्हडलीं व्हडलीं लुकटां आसलेलीं ती विकून ताचे पयशे ह्या गरिबां पासून वापरून पाय आयल्या उपरांत इतलो तिडलो की ताणें येवजिलें की हाका आतां हांव बूत शिकयतलो. ताचो इतलो मोग करतालो पूण हें ताणें पळोवन तो एकदम रागाबरीत जालो. बिशोबाशी सगळ्या गांवांक काडले. लागलो हाणें तर म्हाका पयशे म्हजे परतून दिले ना जाल्यार ताका हांव भायर घालतां. तो म्हणलो खुशालपणी तूं म्हजो बाप पूण सर्गीचो म्हजो बाप कितलो करुणायेचो. सगळीं हांगासतना ताणें काडली. नागडो जालो. लागलो हें सगळें घे तुजें आनी थोडे पयशे आसले ते घे म्हण लागलो आनी तो घरांतलो भायर सरलो. पूण कितें केलें ताणें, देवान ताका सांगलें, थंयसर एक मोडलेली एक इगोर्ज आसलेली म्हणजे दोंगरारूच कोण नासलेलो थंय. ताणें वचोन ती दुरुस्त करूंक लागलो आनी थंयचोच ताका जेजू खुर्साचेर आसा तो दिसची पडलो. आनी ताणें सगळें जेजू पासत कोत्ताना दुसरे श्रीमंत भुरगे आयले आनी ताचे बरोबर हो वावर करूंक लागले. कोत्ता कोत्ता 1210 वर्सां ताणें ही फ्राती मिनोरी म्हणून स्टार्ट केली, वॉर्ड स्टार्ट केली. कित्याक ताका अशें दिसलें की आमी जेजूची सेवा हे परी कोत्तेले हांव. पूण रोखडेच इतले ताचे शिस्त जाले की एक ताणें सभा घेतलेली. त्या सभेक 5000 ब्रदर सगळे पांय पांय वाटेन आख्ख्या युरोपाकथान आयले ती सभे पासत. पूण वो एकदम खालतेपणी सकल बसोन दुसऱ्या ब्रदरीक म्हणजे फुडाकार दिवन तो हरशीं फुडारी तो दुसऱ्यांक फुडाकार करून दिवन फुडाकार दिवन तो सादेपणान तो आपलें जिवीत सारूंक लागलो. आनी हें पळयल्या उपरांत सांत आंतोनीकूय तें खूब मानलें त्या वेळार. मागीर ताणें आमचे गोठे कोत्ता न्हय, ताणें पयलो गोठो करून दाखयलो, जिवो गोठो. गोरवांक शेळ्यांक
आनी एक बायल प्रसूत जाल्ली तिच्या भुरग्याक घेवन ताणें ते भाशेन गोठो केलो. 1223 वर्सां 23. त्या उपरांत तो जेजूचेरूच आपले दोळे थिरायतालो आनी खुर्साचें हें पळय आसा फेस्त आसा त्या दिसा जेजून ताका ताचे गाये दिले, 5 गाये दिले. तो एकलोच त्या काळार, ताच्या आदीं कोणाकूच गाये दिवंक नासलेले. म्हणटच पाप साहेबान कितें म्हणलें न्हय, एका पाप साहेबान म्हणलें ताणें सगळें आपलें जिवीत जेजू पासत वारयलें, जेजू सारको तो जालो. दुसऱ्या पाप साहेबान अशें म्हणलें, तो इतलो जेजूचो पाटलाव करतालो की जेजू आनी तो एक जाल्ले, ताका लागून ताका ते गाये पडले. आल्तो क्रिस्तो म्हणून ताका तें नांव पडलें. आनी 26 वर्सां तो मेलो. 1226 वर्सां, 2 वर्सांनी ताका हें मेळ्ळें. जानवरां ताचीशी येतालीं. एक फावटी एकलो हे वायल्ड डॉग्स आसतात न्हय, वुल्फ, तो थिचूर ताका वचोंक दिनासलेलो. पूण ताणें ताका सांगलें, ब्रदर तूं अशें करूं नाकाय. आनी ताचे कडेन उलोवंक लागलो. हो इतलो रागीट व्हडलो सुणो आसलेलो, तो सारको शांत जालो. ताणें ताका पोशेलो आनी ताचे बरोबरेन चलोंक लागलो. म्हणजे इतलें तो देवान दिल्लें देणें आसलेलें की जनावरां, सुकणीं, तो आमचे भाव भयणी म्हणून हे भाशेन तांचे बरोबर वागतालो आनी सदांच देवाक कारगां दितालो सगळ्यां पासत. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ताणें जशे भाशेन आपलें जिवीत चाललें ते भाशेन सदांच इतिहासान आमी पळयता, पयले वाचपान आमी पळयलां, आपले पोरचे पासत देवान इतलें केल्लें पूण ती पोरसां विस्वाशी रावली ना. पूण हेंच सगळें जेजून आपणाचेर घेतलें. आमकां सगळ्यांक आपणायलेली आसा. तेन्ना कितें जातालीं, पोरसां बाकीची आसलेली म्हणजे भायर कशी आसलेली. आतां ताणें आमकां सगळ्यांक आपल्या पुनर्जीवनपणान आपणायलेलीं आसा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदी केलेले आसात. आनी तरी पूण आमी ताका एकवटून रावना, ताका जाय पळय तशें आमी करिना. आपल्या वाद्याचीच आमी खूब फावटी जालेली आसा. ताका लागून आमी आमचें मन पोत्तून ताचेर थिरावया. कशें थिरायतलें हांव? बागेवन फ्रांसीस आसिसीन केलें त्या प्रमाणे कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही, फकत जेजूकूच ही कृपा आमी मागया. हें सोंपेपणी आमच्या मनांत हाडल्यार जायना. आमी ते भितरल्यान सान कृपा मागूंक जाय आनी तो आमकां प्रत्येकाक ते त्या देणेनी बोत्तलो. आतां आमच्या हात अशें उंटीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळें आमचे भितर हात इतलें ताचेर दवरूंक जाता. आमी दरीत तर आमकां तातूंतली सुटका मेळटा आनी अदीक आमी जेजू सारकीं ताचे कुडीचे सांदे कशें जिवंक लागतले. हांव तरी कृपा आमकां ताणें दिल्ली आसा. आतां आमी आमचें जिवीत ताका भेटोवया, भेटोवणे वरवीं. आमेन.